Welcome to Garden of Glory. In 1 Corinthians chapter 9 verse 1 to 14, Paul challenges us with a bold truth. Just because you have the right does not mean you must use it. He speaks of apostleship, provision, and a greater reward, serving the gospel free of charge. कोरिंथकारांक पयलें पत्र ओवेस्वर 9 वळी 1 ते 14. पावलू धर्मदूत आपल्या हक्कांची राखण करता. हांव स्वतंत्र न्हय, हांव धर्मदूत न्हय. आमच्या सोम्या जेजूक हांवें पळोवंक ना. सोम्या सवें तुमी म्हज्या वावराचें फळ न्हय. दुसऱ्यांक हांव धर्मदूत न्हय जायन, पूण तुमकां तरी हांव धर्मदूत. कित्याक हांव धर्मदूत म्हूण खात्री दिवंक तुमीच सोम्या सवें म्हजो शिक्को. म्हजी टिका करतात तांकां हो आसा तयार म्हजो जबाब. आमी केल्ल्या वावरा पासत आमचें उदार पोसण मागूंक घेवंक आमकां हक्क ना कितें. हेर धर्मदूत आनी सोम्याचे भाव आनी केफास पर्यंत आपआपले क्रिस्तांव पोतिणीक आपल्या सांगाताक घेवन भोंवतात. तोच म्हाका हक्क ना. आनी तांचे भाशेन तिका म्हज्या सांगाता व्हरूंक हक्क ना म्हाका. हो फकत बार्नाबासाक आनी म्हाका आमचें उदार पोसण जोडचे खातीर वावर करूंक कायदो आसा. कोण तरी एक दाकांचो मळो लायता आनी ताचीं फळां खायना खंय. एक हिंड पोसून कोण तरी ताचें दूद पियेनासतना रावला म्हूण आसा. फकत मनशा सैबाचे जाणवायेचें उलोवप हें म्हजें. समोरतूय तेंच शिकयना कितें. तर मोइजेसाचे समोर्तींत अशें बरयल्लें आसा, मोडलीं करतल्या बैलाच्या तोंडाक मुसकें घालूं नये. देवाक बैलांची इतली काळजी आसा जायत. ओ सारकें आमचे पासत देव अशें उलयता म्हूण सांगचें. दुबावा वेण आमचेच खातीर हें बरयलां. कित्याक शेत कोसतात तांणी तें भरवशान कोसचें आनी शेत मळतात तांणी आपणाक पिकाचो वांटो मेळटलो म्हूण भरवासो धरून तें मळचें. आत्मीक बियां तुमचे मदें आमी ओंपल्या उपरांत तुमचे कडचें संवसाराच्या वस्तूंचें पीक आमी घेतलें जाल्यार हें कितें चड जालें. दुसऱ्यांक तुमचे वयर असलो हक आसा जाल्यार आमकां तांचे परस अदीक व्हड हक आसचो न्हय. तरी आसता ह्या हक्काचो आमी उपयोग करूंकूच ना. परतेंच जाल्यार क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमानाचे परगोटणेक कसलीच आडखळ घालिना जावंक सगळे तरेच्यो अडचणी आमी सोंसून घेता. देव मंदिरांत सेवा करतात ते देव मंदिरांतलेंच आपलें जेवण खाण घेतात आनी वेदीची सेवा करतात ते वेदीचेर भेटयल्या दानांचो वांटो आपणाक घेतात म्हूण नकळत तुमी. तशेंच जीं कोण शुभ वर्तमान परगोडटात तांणी शुभ वर्तमानांचेंच परगोटणेंतल्यान आपलें उदार पोसण घेवचें अशी सोम्यान आज्ञा घातल्या. Paul makes his case clearly. He is an apostle. He has seen the risen Lord. He has every right to receive support from the church, food, shelter, even financial help. Even the law of Moses says, "Do not muzzle an ox while it treads the grain." But Paul lays it all down, not because the right isn't real,
but because love goes further. He would rather work with his hands than risk placing an obstacle in someone's path to Christ. This is not weakness, it's strength in surrender. Paul is showing us the gospel is not just what we preach, it's how we live. Let us pray. Lord, give us hearts like Paul, willing to serve without recognition, willing to let go of rights for the sake of others. Let us walk in humility, courage, and gospel-centered love. Make our lives a message louder than our words. In Jesus' name, amen. Thank you for joining today. Please like, share, and subscribe to support this channel. God bless you.